आणखी एके राजकीय नाट्यमय घडणुकीत विरोधी पक्ष पुढारी आणि काँग्रेसीच्या आदल्या मुख्यमंत्र्यासहित 8 आमदार साटल्यो पोटल्यो घेऊन काँग्रेसीक रामराम करत भाजपवासी झाले. विधानसभा वेंचणुके उपरांत फकत 6 महिन्यात काँग्रेसीक व्हडलो धपको बसला. पळून गेल्ले लोक बदलल्यात तरी फुटपाचें कारण तेच उरलां, उदरगत. ऐकात आमच्या रिपोर्टरा कडल्यान पुराय बातमी. एक व्हडली ब्रेकिंग आमी आतां घेवन येता. 8 काँग्रेसीचे MLA बीजेपीक मत जाल्यात, डिफेक्ट जाल्यात. 8 काँग्रेसीचे MLA मत जाल्यात बीजेपीक. सगळो प्रोसिजर आतां कंप्लीट जालो. स्पिकराच्या ऑफिसान हे जाले, फॉर्मेलिटी केल्यो, पेपर वर्क दिले. पेपर वर्क दिवन सगळे जाण आतां भायर येयल्यात. आनी एक म्हणटा तो विचारला तांकां, बाबा 6 म्हयन्या भितर फुटून डिफेक्ट जावन मत जावप बीजेपीन. सगळे म्हणटा आमी डेव्हलपमेंटा खातीर वयता. द सेम रिजन्स दे हॅव रिपिटेड. जे गेल्या फावट डिफेक्शन जाल्ले गेल्या वर्सा गेल्या फाटल्या टर्मांक तेंच्यांनी म्हटलेलें आमी डेव्हलपमेंटाक वयता. येस, द सेम रिजन दे हॅव गिवन दॅट वी आर गोईंग बीजेपी फॉर द डेव्हलपमेंट. आमी मोदीक सपोर्ट करपाक आनी प्रमोद सावंताक सपोर्ट करपाक, तेंचे डेव्हलपमेंटा फॉर द नेशन एंड स्टेट ते स्ट्रेंथन करपाक आमी बीजेपीन गेल्यात म्हणून. दीस वॉज अ शॉकिंग. पळोवंक गेल्यार इलेक्शन जावन 6 म्हयने जावंक ना. 6 म्हयन्या भितर हे एक मेजर डिफेक्शन पळयतना आमी. दीस इज द सेकंड टायम द काँग्रेस इज सफरींग अ मेजर सेटबॅक. हेतून पळोवन येता वॉट द परफॉर्मन्स, द फंक्शनींग ऑफ द काँग्रेस पार्टी परत कितें ह्या पळय ती लेथर्जी आसा पळय, जी लॅक्सिटी आसा काँग्रेस पार्टीची, ती परत उक्ताडार येयल्यात. आनी हेंच्यांनी भायर सरतना काँग्रेस पार्टीक हेविली क्रिटिसायज केला. काँग्रेस म्हणटा ती भारत जोडो म्हणटा. पूण आमकां पळोवन एक ते म्हणटा ते एलेज करता, आमकां पळोवन येयले भारत जोडो म्हणटा ती गरज ना, काँग्रेस जोडो हे आसात. आनी जे काँग्रेसचे फेलियर्स आसात पयलींचे सगळे तेंच्यांनी भायर काडल्यात. आतां 8 जाण ऑफिशियल जाल्या, 8 जाण आमी मर्ज जाल्यात म्हणटा. दे आर नाव बीजेपी MLAs. स्पीकर लेजिस्लेटिव्ह सेक्रेटरीच्या कॅबिनान हे सगळे प्रोसिजर जाले, सगळे पेपर वर्क जाले. स्पिकरान पासून असेंट दिल्या. स्पिकरान म्हणटा ती दिल्लीच्यान तांकां असेंट दिल्या, सगळे पेपर वर्क जाल्यात. आनी आतां पणजे काय खंय तरी हय बीजेपी खंयचे पणजे नेला आनी दिल्ली खंय तरी बीजेपीच्या ऑफिसान तेंची ऑफिशियल एंट्री जातली. तांकां ऑफिशियल वेलकम दितले इन द बीजेपी पार्टी. So right now these 8 MLAs are BJP. Those are Michael Lobo, Digambar Kamath, his wife, Michael's wife Delilah Lobo, Kedar Naik, Rajesh Fardesai, Rudolph Fernandez, Alex Siker, and आमचो मुर्मुगा MLA संकल्प आमोणकार. हे सगळे आतां आनी रुडॉल्फ फर्नांडीस हे सगळे आतां भाजपवासी जाल्यात. आतां पळोवंक जाय फुडलो कसो प्रोसिजर कितें तो. आतां बीजेपी जाल्यात. हाव द पीपल will see this change. How the people will see this change. आता काँग्रेसीन आसले दिसा भितर कळना आसतना झप करून बीजेपीन गेले. आता आमी सुद्दां म्हटलें तुमी गेल्या फावट पासून डेव्हलपमेंट तुमी तांकां एक रिजन दिल्लें. डेव्हलपमेंट पासून तुमी तेन्ना रिजन दिलें, आतां तुमी डेव्हलपमेंट दिता. इज द डेव्हलपमेंट इज अ पर्टिक्युलर रिजन यू आर गोईंग? वॉट डेव्हलपमेंट? ते सगळे जाण म्हणटा वी वॉन्ट टू सपोर्ट प्रमोद सावंत अँड मोदी. वी वॉन्ट टू प्रमोद सावंत अँड मोदी. तेच रिजन दिल्यात. आतां आमकां तितको टायम मेळोंक ना बाबा एक्झॅक्टली बाबा कारण कितें आसलें हें सोदपाक. तें कारण म्हणटा ते काँग्रेस पार्टी फ्लॉप, फालतू. बीजेपी बरी, बीजेपी डेव्हलपमेंट करता. हेच रिजन दिलात आनी हेच फक्त रजांव दिला तेंच्यांनी. बाबा 6 म्हयने इलेक्शन जावंक ना, 6 म्हयने पासून जावंक ना इलेक्शनाक. बाबा अशी गरज कितें आसली फुटोन बाबा 8 जाण तुमी बीजेपीन मर्ज जावपाची. तर हे आसली आजची पॉलिटिकल घडामोडी. पॉलिटिकल कूप म्हणटा तो व्हडलो कूप सिन्स लास्ट टर्म. गोवा 365 खातीर परवरेच्यान समीत नार्वेकार.